वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा बुधवार, वेनसडे आयज. आणि सकाळच्या न्ही व्हडलो असो कांय टायम जालो ना, 10 साडे दहा समथींग जालें दिसता. 10:30 पावणे 11 इतलीच जातलो टायम. तर लायट ना, आमकां करंट गेला. रांदपाचें काम जें आसा पळय न्हू तें सगळें उरलां. मॉर्निंग रुटिनाचें जें कितें कामां आसलें पळय न्हू ती सगळी जाली कंप्लीट. झाडप, पुसप, ब्रेकफास्ट, न्हावप धुवप, देवाची पुजा सगळें जालें. आनी आतां बसल्यार लायट येतली आनी हांव रांदपाचे तयारेक लागतलें अशें म्हणून. टायम कांय व्हडलो जालो ना न्ही, सुशेगाद रांदपाचें. आनी रांदपाचें म्हटल्यार नुस्तें बी सगळें हाडलेलें आसा. तुमकां कालच्या व्हिडिओन दाखयल्लें पळय नुस्तें बी हाडलां म्हणून. सो लेपाचें हुमण केल्लें तें आसा तशेंच. तशें म्हणल्यार काल हेणें थोडेशें खालें. हेका बी चड अशें नुस्त्याचें हुमण जावं कडी जी कितें करता पळय न्हू तें चड लागना, ती थोडीशी क्वॉन्टिटी. थोड्या जाणांक शीता वांगडा भरपूर लागता पळय, तेका तशें ना, हेका मातशें लागता. तेका लागून तें हुमण बी जें कितें करता पळय तें उरतात आमचें, तें आसा. आनी नुस्तें भाजपाचें आसा. पळोवया तें हुमण बीन आसाच केल्लें. आनी कितें करपाचें तें पळयता. लायटीचेर डिपेंड, लायट कशी येता तेजेर. आनी बुधवार न्ही आयज आयज हांगासर फर्स्ट हाफाक लायट जी आसा पळय न्हू ती आसना बुधवाराक. तेका लागून पळोवया लायट कशी कितें येता ती. नाल्यार शीत करपाचें, नुस्तें भाजपाचो, इतलोच प्रोग्राम आयज. आनी सेकेंड थिंग म्हटल्यार न्ही, आयज आमच्या ह्या सायडीच्या न्ही कदरा जात्रा खूब जाणांक खबर आसतलें. जी कोण ह्या सायडीची आसा किंवा आमच्या ते सायडीची, गोंयच्या सायडीची बी खूब जाणां अशीं आसतलीं जांकां खबर आसतलें कदरा जात्रा. आयकल्या बी आसतली तुमी, पावल्या बी आसतली थोडीं जाणां. सो आमच्या हांगासर ती जात्रा जाता, कदरा जात्रा. बरी मोठी जात्रा जाता. काल होम बीन तशें आसलेलें ते थंय. आनी आयज कोंबे मारपाचें अशें करून जात्रा बी. पोरूं आमी गेल्ली. जर तुमी कोणी म्हाजो लास्ट इयरचो व्लॉग पळोवना न्ही जाल्यार मुद्दाम तो व्लॉग जो आसा पळय तो पळोवन घेयात. कित्याक लागून जाणा आयज आमी जात्रेक वचना अशें म्हणून. एक्चुली आमचो प्लॅन आशिल्लो वचपाचो. 2-3 दीस पयलींच्यान आमी न्ही ठरोवन दवरलेलें की या आमी जात्रेक या अशें करून फूल प्लॅन आशिल्लो. 100% शुअर आशिल्लें आमी वचपाचीच म्हणून, वयतलीच अशें म्हणून. मागीर पयर अशें जालें रातचें सान की पळोवया गेल्यार गेली कशें वचपाचें, कितें जाता तें पळोवया अशें म्हणून. काल बीन म्हाका कालच्या व्हिडिओचेर बीन न्ही म्हाका खुबशे जाणांनी म्हाज्या व्ह्युवर्सान कमेंट केल्लें की कदरा जात्रा तुमच्या थंय तूं वचना. कोणें कमेंट केलं कदरा जात्रा तूं यो हां आमच्या हांगासर जात्रेक. थोड्या जाणांनी कमेंट केलं की जात्रा तूं बी येतलें जात्रेक अशें म्हणून. मे बी ती वचपाची आसा आसतली जात्रेक तेका लागून. बट तेन्ना हांवें कमेंट तांकां रिप्लाय केल्लो की पळोवया कशें कितें तें. आजून कांय 100% शुअर ना म्हाजें म्हणून. कित्याक राती म्हणल्यार बी आमचें शुअर नासलेलें वचप ना वचप, 50-50 आशिल्लें तेका लागून. आनी आयज सकाळीं म्हणल्यार मागीर डिसायड जालें की ना चल आयज वचना आमी जात्रेक म्हणून. बिकॉज ऑफ सम रिजन्स आसताच न्ही कितें पर्सनल प्रॉब्लम, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम. अशें ना की हांव एकलेंच उठलें गेलें, हॉबी जाय आसता. अशें करून खुबश्यो कांय गोश्टी आसता ज्यो सारके सुरळीत म्हणटा तशें घडपाक जाय जाल्यार वचप जाता. बट वचप जालें ना आमच्या आयज. वचपाचो प्लॅन जो आसा पळय तो कॅन्सल जालो फायनली. म्हाका बी खूब वायट दिसलें, हेका बी खूब वायट दिसलें. इतलें हितून चिंतून दवरलेलें आमी की वतली अशें म्हणून. बट वचप जालेंच ना. लास्ट इयर गेल्लीं आमी. इतलें बरें दिसलें ना. फर्स्ट टायम पावलें हांव थंय पोरूं. इतलें बरें दिसता ना, इतलें बरें. आनी बरें अशें सारकें इतली गर्दी आसता, हें आसता म्हणल्यार पासून कितली मजा येना. म्हाका आसा पोरूचेंच हें घेवन म्हाका वचपाचें मन आशिल्लें खूब. बट आसूं नेक्स्ट इयर पळोवया मागीर. जालें जाल्यार वचपाचें नेक्स्ट इयर अशें करून वचपाक मेळ्ळें जाल्यार. बट खूब जाणांनी म्हाका कमेंट केल्लें. आनी तेका लागून म्हाका चड दूख जालें की म्हाजे खुबशे व्ह्युवर्स, खुबशे सबस्क्रायबर म्हाका थंय मेळटा आशिल्ले. खुबशी म्हाजी यूट्यूब फॅमिली म्हाका थंय मेळटा आशिल्लें. सो ताका लागून म्हाका चड वायट दिसता की खूब जाणांनी म्हाका कमेंट केल्लें स्टील हांव पावलें ना अशें म्हणून. सो आसूं पळोवया नेक्स्ट इयर कशें जाता तें. सो आतां रांदपाचें मुखाल्लें, कशें कितें जाता तें पळोवया. आनी भायर पळयात कसलें वत तें, सामकें दोळ्यार मारता तसलें वच. आनी खंय वचपाचें ना ह्या वताक. खूब कडक वत पडटा. म्हणल्यार दिसभर अशें करून वत, सांजचो वारो घडघड तसलें चालू आसता. पावस तर ना, पयर विसर्जना दिसा पडलेलो तितलो, ताच्या नंतर मागीर पावस ना. तर एक्चुली आमचो आयज वचपाचो प्लॅन आशिल्लो न्ही, ताका लागून हो आसा आतां घरा. वतलो मागीर दनपारां जेवन वचपाचो तो. ताका लागून आतां जेवण बी जें आसा पळय तें बेगीन सगळें करून घेता आनी मेळटा मागीर तुमकां. आयज रेसिपी बी कांय ना तुमच्या वांगडा शेअर करपाचें. पळोवया मुखार कशें कितें जातलें तें तुमच्या वांगडा. तें तुमच्या वांगडा तशें शेअर करत रावतलें. सो मेळयात तर थोड्या वेळान. हो घरा कडेन आसलो म्हणटगीर न्ही केन्नाच असोच ना की बसून रावतलो आतां कितें करतलो अशें म्हणून. तेजें कितें ना कितें चालू आसताच.
धुयल्ली गाडी आतां परत धुयतलो कित्याक म्हटल्यार गाडयेर आतां रातचो दो पडटा न्ही धुकें गाडी ओली जाता आनी डस्ट बसता म्हणून धुयतलो आतां धुवन धांपून दवरतलें पळयता न्ही झाडांक बी उदक घालून आशिल्लें एक्चुली पयर पावस पडलेलो कालचो एक दीस मदीं सो आयज झाडां बी उदक घालून घेतलें ताणें रस्त्यार बी उदक मारलें सगळें ताजें काम चालूच आसतलें टायम आतां आय थिंक 11:30 समथींग जालें आसतलें आनी भायर वत भरपूर पडटा ह्या दिसा कडक कशें वत येता सारकें रातचो पूण वारो बिरो मारता पावसाचो हें जाता सारको पण काल पावस पडूना पयर विसर्जना दिसा भरपूर पावस पडलेलो पळय कसलें वत आसा तें भायर सो चलात हो आपलं काम करता हांव म्हाज्या कामाक लागता सकाळचो न्ही उठून हांवें नॉर्मल जसो रुटीन ब्लॉग म्हाजो हांव शूट करता पळय न्हू तसो नॉर्मल व्हिडिओज आसा तो स्टार्ट केल्लो बट तेच्या नंतर न्ही मागीर अशें चड कांय शूट करप जालेंच ना जे तुमी हेच्या मुखार क्लिप पळयले पळय न्हू ते सकाळचे तेच्या नंतर मागीर दनपार म्हटल्यार कांयच हांवें शूट केलें ना कित्याक की मन नाशिल्लें करपाचें आनी हो जो तुमी आतां क्लिप पळयता पळय न्हू तो सांजचो आतां तुमी म्हणटली दर 2 दिसान तुका कितें जाता काय म्हणून तर कांय जायना एक्चुली न्ही म्हाका हे सगळें जें आसा पळय न्हू तें व्हिडिओन शेअर करपाचें नासलें म्हटल्यार तो जो मुवमेंट आसा त्या टायमार न्ही म्हाका नाका अशें आशिल्लें म्हळ्यार अशें दिसतालें ना म्हाका कोणा वांगडा कांयच शेअर करपाचें ना कांयच उलोवपाचें ना कितेंच करपाचें ना हेका लागून म्हाजो व्हिडिओ बी करपाचो मन नाशिल्लो तर हांगासर आमी अशीच बसलेलीं तर हो म्हणपाक लागलो आपूण हो जो स्टँड आसा पळय न्हू तो काडून दवरिता तर हो सगळो म्हणल्यार घडसून घेतलेलो ना आमी सो तो सेपरेट करून काडून दवरुया अशें म्हणपाक लागला पूण हो तें जें सगळें कितें करतालें पळय न्हू तें तितलेंच हांवें तितल्याच पुरती शूट केलें एक्चुली जालें कितें जाणा हो जो तुमी व्हिडिओ पळयता पळय न्हू तो 6 नोव्हेंबराचो बुधवार त्या दिसा 6 नोव्हेंबर ज्या दिसा आमगेलो जात्रेचो म्हळ्यार जात्रेक वचपाचो प्लॅन बी जो आशिल्लो पळय न्हू तो कॅन्सल जालो तो एक्चुली ह्या दिसा आशिल्लें म्हाजे पप्पालें म्हळ्यार पप्पाक म्हाज्या वचून 2 वर्सां कंप्लीट जालीं श्राद्ध अशें म्हणना कित्याक की श्राद्ध जें आसा पळय न्हू तें आमी तिथी प्रमाणे करता तर डेट वायज न्ही पप्पाक म्हाज्या 2 वर्सां कंप्लीट जालीं ह्या दिसा तेका लागून न्ही म्हाका आयच्या दिसा खंयच वचपाचें कितेंच करपाचें अशें मन नाशिल्लें सो तेकाच लागून जात्रेक वचपाचो प्लॅन बी जो आसा पळय न्हू तो आमचो कॅन्सल जालो पयलीं आमी ठरयल्लें की ना या आमी अशें म्हणून बट जसो जसो तो टायम लागीं येता जसो जसो तो दीस उजवडटा पळय न्हू तशें तशें मागीर ते इमोशन्स आनी तो हें जें आसा पळय तें मागीर भायर येवपाक लागता सो म्हाका मन येयलें ना कितेंच करपाचें अशें आनी म्हाका हें सगळें न्ही तुमच्या मुखार त्या दिसा उलोवन तें इमोशनल जावन तें सगळें म्हाका नाका आशिल्लें करपाक सो तेका लागून हांवें मागीर कॅमेरा जो आसा पळय न्हू तो फेस केलोच ना जसो रुटीन आशिल्लो दीस तसोच रांदप जेवप खावप पिवप सगळें नॉर्मल आशिल्लें बट तो एक इमोशनल एटॅचमेंट जो आसा पळय न्हू तो डिफरंट आशिल्लो म्हळ्यार तो मुवमेंट तसो आशिल्लो की म्हाका अशें मन नाशिल्लें करपाचें आनी ना म्हाका तुमच्या मुखार रडोवन दाखोवपाचें आशिल्लें ना तुमकां इमोशनल करपाचें आशिल्लें ना तुमच्या मुखार म्हाका इमोशनल जावपाचें आशिल्लें सो तेकाच लागून हांवें मागीर ते कॅमेरा फेस करून हें सगळें कांय शूट बी केलें ना तर एक्चुली म्हाजें जात्रेक न वचपाचें कारण बी हेंच आशिल्लें हांव जेन्ना व्हिडिओ स्टार्ट केल्लो पळय तेन्ना म्हाका तुमकां सांगपाक जाय आशिल्लें म्हळ्यार हांव सांगपाक अशें म्हणल्यार न्ही तेन्ना म्हाका सांगपाचें आशिल्लें अशें दिसतालें म्हाका तुमकां सांगया म्हणून बट त्या मुमेंटार तेन्ना जर हांवें हो टॉपीक रेज केल्लो की ना पप्पाक म्हाज्या वचून आयज 2 वर्सां जालीं अशें म्हणून तेन्ना शुअरली हांव इमोशनल जाता आशिल्लें मागीर अशें तें हें जाता न्ही एक वेगळेंच आतां तुमी म्हाजी बरी चिंतपी आसा ती बरे भशेन चिंततली ना बाबा पप्पाक लागून तूं अशें हें जाता अशें म्हणून थोडी म्हणटा आशिल्ली ना तूं सिंपती गेन करता हें तें सो म्हाका ते पप्पाल्या टॉपिकाचेर कोणें नॅगेटीव उलयल्लें म्हाका बी सहन जावपाचें नाशिल्लें मागीर सो तेका लागून मागीर हांवें म्हटलें चल नाका मागीर जेन्ना पळय हांव हे क्लिप शूट करतालें पळय न्हू तेन्ना म्हटलें मागीर वॉयस ओवर करया कित्याक एक 2-3 दिसान म्हटल्यार मातशें मायंड बीन हें जाल्ली आसता न्ही रिलीफ जाल्ली आसता न्ही तेका लागून
तो आतां पप्पा वचून 2 वर्सां जालीं, एटॅचमेंट तोच आसा. बट कितें आसा, डेली याद येता पप्पाची. डेली सगळें सेम आसता, याद येयली की इमोशनल जाता, हें सगळें आसता. बट तो जो दीस आसता पळय न्हू, म्हणल्यार तो पर्टिक्युलर एक डे आसता, तेन्ना खुबूच अशें हें आसता, कित्याक की एग्जॅक्ट तो दीस आमी कसो पळयल्लो, कितें जाल्लें त्या दिसा, हें सगळें आमचे दोळे मुखार येता. सो ताका लागून म्हाका त्या दिसा मातशें चड हें आशिल्लें, इमोशनल अशें जाल्लें हांव. सो ताका लागून हांवें हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो मागीर अशे रितीन शूट केलो. सो आसूं, जें आसा तें आसा, जें म्हाज्या मनान आसा म्हाका खबर आसा. थोडीं जाणां अशीं तुमी आसतलीं जीं म्हाका अंडरस्टँड बी जाता आसतलीं. तर हेजेर आनी हांव आतां मुखार बी आनीक चड कांयच उलयना, कित्याक की जितलें उलयतलें तितले इमोशन्स मागीर वाडत वता. तर सकाळीं जें हांवें शूट केल्लें पळय तेज्या नंतर दनपारां बी हांवें कांय शूट केलें ना. जेवन भिवन न्ही हो मागीर बेगीन असो गेलो. ऑलमोस्ट 1:30 आय थिंक हो गेल्लो दनपारां बेगीन जेवन बीन. मागीर सांजचो हो आयलो 4:35 असो बेगीन आयलो तो. दीस उजवाडकच असो आयलो. मागीर येयलो आनी ताणें तें स्टँड बी आपूण काडून दवरता म्हणपा लागलो. तें सगळें करून दवरलें. मागीर हो आयल्लो न्ही टायर्ड जावन, अशें म्हणून च्या केली आनी आमी च्या पिवपाक बसले. मागीर अशें च्या पिता पिता एक जोक क्रॅक करतालें, हें करता म्हणल्यार म्हाजी मायंड जी आसा पळय न्ही ती ताका डायवर्ट करपाची आशिल्ली. आनी आसता न्ही मागीर दिसता न्ही ताकाय बीन की ना दिसभर हितूनूच आसा, मातशें कितें तरी टॉपीक चेंज करा अशें म्हणून. सो तो आपल्या वतीन बी थोडेशे ट्राय करतालो आनी हांव बीन ताका पुरेपूर अशें साथ दितालें. कित्याक की गेल्लो मनीस तर परत येयना सारकें. इमोशन्स हे आमकां सगळ्यांक आसा, बट ते म्हाका इमोशन्स ते आसा, हें जाता म्हणून म्हाका त्रास जाता म्हणून हांवें रडोवन दाखोवन ताकाय बीन त्रास करप हें सारकें ना न्ही अशें म्हणून. सो ताका लागून हांव बीन तो जो अशें करून जोक्स क्रॅक करप, तो म्हाजो मायंड डायवर्ट करता, हांव बीन ताका तितून पुरेपूर साथ दितालें. आसूं अशें म्हणून. सो आमच्या हांगासर थोड्योश्यो कांय गोश्टी हे तें सगळें चालू आशिल्लें. आसतात न्ही संवसाराच्यो 4 खबऱ्यो ज्यो करपाच्योच आसता. सो तशें हांगासर चालू आशिल्लें. आनी मागीर हे जे आतां दिवाळेचें फरसाण जें आसा पळय न्हू तें बी सोंपोवपाचें आसा. सो ताका लागून हे दिसांक न्ही आमचो डेली इवनींग च्यायेचो रुटीन जो आसा पळय तो परत सेट जाला. तुमकां तर सगळ्यांक खबर आसा फाटल्या दिसांनी मोदी आमी न्ही च्या बी जी आसा पळय न्ही इवनींग च्या ती बंद केल्ली कंप्लिटली, अशी पियत नाशिल्लीं. सो आतां कितें जालां, दिवाळेक खूब कितें फरसाण अशें हाडलेलें आशिल्लें. चिवडा म्हणा, चोकरी, नेवऱ्यो हे ते खूब कितें आसा. थोडे जे हांवें मार्केटांतल्यान हाडलेले आनी थोडे जे आसा पळय न्हू तें मान बी करून दिल्लें, तें सगळें आसा. आनी आतां खूब दीस जावपा लागतकीर तें मागीर पिड्यार जाता, टेस्ट बी ताजो चेंज जाता. सो ताका लागून आमी आतां दिवाळी जाल्या पळय तेन्नाच्यान डेली न्ही अशी करून सांजची च्या करता आनी थोडे थोडे जे आसा पळय ते सोंपोवपाचो ट्राय करता. सोंपचें ना, जें आसा पळय न्हू घरान इतलें तें पळयल्यार तर अशें दिसना की सोंपतलें अशें म्हणून. आनी हेणें म्हाका टार्गेट दिला, संडे म्हणल्यार जितलें सोंपोवपाक जाता तितलें सोंपोवपाचें, ना जाल्यार उरता तें मागीर उडोवपाचें. आतां तुमी म्हणटलीं उडयता, त्या परस कोणाकय दिवप आशिल्लें, कोणी खाता आशिल्लो अशें म्हणून. जांकां जितलें दिवपाक जाय आशिल्लें तितलें बी दिलें. आनी अशी ना की क्वॉन्टिटी खूब केल्ली न्हू, आमच्यान बी सोंपोवपाक जायना हें. आनी तुमकां तर खबर आसा तेलाचें बी म्हणटकीर हेका तितलें वचना. जे कोणाक जितलें जितलें दिवपाक जाय आशिल्लें पळय तितलें दिलें. दिवाळे दिसांनी तेन्ना अशें करून 1-2 दीस म्हणल्यार दिवाळी जावन दुसरे दिसा सुद्दां अशें दिवन सोंपोवपाची ट्राय केली, बट तें सोंपना. आनी आतां खूब दिसांनी कोणाक दिवप म्हणल्यार तुमकां खबर आसा मागीर लोकांक बी अशें दिसता की हय उरला म्हणून दिता अशें बीन. सो ताका लागून हो म्हणपा लागलो जितलें संडेक जितलें म्हणल्यार सोंपता पळय न्हू तितलें सोंपय, उरलेलें मागीर आमच्या हांगासर आमचे स्वताचे न्ही पेटे आनी माजरां जी आसा ती, बट लोकाली येताच कोण ना कोण. सो तांकां घालून आमी सोंपोवया अशें म्हणून. गोरवां आसता, हें आसता, सो ते पिड्यार जावचे पयलीं आमी घालून ते सोंपोवया अशें म्हणून, तांकां तरी खावनी. सो आमचें तें सगळें डिस्कशन चालू आशिल्लें हांगासर. आनी मागीर आमी उलोवपाक बसलीं जावं कसलो एक टॉपीक रेज केलो आनी हेका फोन येवना अशें केन्नाच जायना. जे कोणाचे मिस्टर जे आसा पळय न्हू घोव बिजनसमॅन आसा, बिजनस करता, तांकां तर हो एक्सपिरियन्स पुरेपूर डेली मेळटा आसतलो. अशें ना की कोण कामाक वता तांकां येयना अशें ना, येताच. बट जे कोण बिजनसमॅन आसा पळय न्हू तेंच्यो ज्यो वायफ आसा तांकां हो पुरेपूर एक्सपिरियन्स आसतलो. जेन्ना पळय बरो टॉपीक चलता पळय तेन्नाच फोन आसतलो. जेन्ना पळय तुमी खंय बरें अशें म्हणून मी टायम जावं अज टायम स्पेंड करपाक वता पळय तेन्नाय बीन असोच फोन येवपाकूच जाय. बरे मुमेंटार असो फोन येयलो ना अशें केन्नाच जायना. म्हाज्या वांगडा तर हें अशेंच घडटा. तर च्या पिता पिता हेका कॉल आयलो. सो मागीर जालें तें, मागीर फोन आयलो म्हणटकीर हांवें आनी न्ही मुखार कांय हें करूं ना, खूब वेळ वेट केलो की हो फोन दवरतले आनी आमगेलो टॉपीक जो आसा पळय तो कंटिन्यू जातलो अशें म्हणून. बट अशें कांय जालें ना, खूब वेळ टॉपीक चल्लो हेचो.
एक कॉल आयलो त्याच्यानंतर दुसरो कॉल आयलो अशें करून ते कंटिन्यू चलत गेलें. सो मागीर म्हटलें आसूं चल पुरो आयच्या दिसाचे खबऱ्यो म्हळ्यार आयज जो म्हाज्या वांगडा टायम स्पेंड केलो पळय न्हू तो खूब केलो अशें म्हणून. आनी मागीर तुमकां खबर आसा च्या केली च्यायेची आयदनां पडटा, जेवण केलें जेवणाची आयदनां पडटा. सो तें सगळें हें करून काडलें आनी मागीर म्हाका झाडांक उदक घालपाक जाय आशिल्लें, भितरल्या झाडांक. भायल्या झाडांक तर हेणें सकाळींच घातलेलें. सो तें आनी जें काम आसा पळय तें करून घेवपाचें आशिल्लें. सो हो म्हणटालो म्हाका की आपूण घालता उदक भायल्या झाडांक, तूं तुगेलें कितें बाकीचें करपाचें आसा तें कर अशें म्हणून. बट ना, भितरल्या झाडांक हांव हेका उदक मोस्टली घालपाक दियच ना. हेकाच लागून की तो उदक जें आसा पळय न्हू भायल्या झाडांक ओके एक्स्ट्रा उदक जालें जाल्यार सुद्दां दुसऱ्या दिसा वताचेर तें हें जावन वता. भितरल्या झाडांक तितलें वत लागना न्ही. सो तेका लागून उदक जें आसा पळय न्हू तें सारकें मोजून मापून म्हणटा तशें घालपा पडटा. आतां वताक आसलीं न्ही झाडां जाल्यार एक्स्ट्रा उदक जाल्यार बी फरक पडना. भितरल्या झाडांक म्हणटकीर मातशें सारकें घालूंक पडटा. खंयच्या झाडाक चड लागता कमी लागता तें पळोवन करचें पडटा न्ही. सो तेका लागून हांव न्ही हेका तो वावर दिना. तर हें सगळें करून बी घेतलें आनी मुखार आनी मागीर हेच्या चड अशें कांय शूट केलेंच ना. चड अशें न्ही कांयच शूट केलेंच ना. सो म्हटल्यार व्हिडियोय बीन एंड करून घेवया अशें म्हणून. तर हें हांगासर सगळ्यांक उदक घालून घेतलें मागीर तेंच जेवणाचें बिवणाचें काम तेंच आशिल्लें. सो चलात तर हेचेच वांगडा आयचो व्हिडियोय बी हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडियो घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेंच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. जर तर तुमी कोणी चॅनलाचेर नवे आसा जाल्यार चॅनल बी म्हजो सबस्क्रायब करात. चलात मेळया फाल्यां असोच आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडियो घेवन. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. आनी जाणा आयजो व्हिडियो जो आसा पळय तो कांय इतलो खास नाशिल्लो आनीक अशें म्हळ्यार वेगळें अशें कांय हांवें शेअर बी करूं ना. जें कितें अशें जालें पळय न्हू तेंच तुमकां वॉयस ओवराचेर हांगासर दाखयलां. बट होप करता की तुमी अंडरस्टँड जातलीं की आयचो व्हिडियो असो कित्याक आशिल्लो तो.